माझे नाव मुर्तुजा दोगल्ली 13 बोलला काँग्रेसी तिकेटीचे काँग्रेस टिकीचे ओके. आणि आता इलेक्शनाक किती इश्यूज घेवन वतला तो जिल्हा? कोणा लोकांनी काम कितें आसा तें करपाचें तें आमचे आमदार रुजीन पाल्योर आमचे आमदार आसा दोगल्ली पंचायत डेव्हलप करपाचें आनी रुमदा म्हणून डेव्हलप करपाचें. किती डेव्हलपमेंट लागून गेलो खुबशे कामां ना रस्तो सारके जावंक ना अजून खुबशे हे गटर सारके जावंक ना आनी सुलभ आहा ते तसो बंद आहा खुबशे आनी गार्डन करूं ना आनी वॉकिंग ट्रॅक करूं ना आनी खुबशे रेजोल्युशन दिल्लो गेले टायमार सरपंच आसतना कांयच करूं ना. गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन जी आसा एक सीट जी आसा ही मायनॉरिटी कम्युनिटीक दिल्ली कडेन आसा आनी म्हाका दिसता की हो मुर्तुजा जो आसा हो तिनी कम्युनिटीक वांगडा घेवन वयता. हो गांवचो सरपंच रावला आनी गांवचे सगळे कम्युनिटीचे लोक जे आसा खास करून आमचे जे एक सरपंच आसा बाब नरेंद्र आनी तशीच आख्खी पंचायत आमची दवल्ली पंचायतीचे सगळे पंच मेंबर आनी वांगडी जे आसा तशेंच आमचो लिओन जे एटोनी आसा आमचो कमिता दिजो आनी तो लास्ट टायमचो कॅन्डिडेटूय आसलो तेणें थर्ड पोजिशन जे आसा घेतलेलें. म्हाका दिसता अशें करून सगळे जेन्ना लोक असले कॅन्डिडेटीच्या वांगडा आसा म्हाका दिसता हेजी जी जीत आसा ही निश्चित आसा. आमचो आमदार बाब लुईजीन फालेर तसोच आमचो पार्टी अध्यक्ष गिरीश चोडणकर आमचो MP सार्दीन आमचो ओपोजिशन लिडर बाब दिगंबर कामत हे सगळे जे आसा हेज्या वांगडा रावन आनी आमचे स्पेशली गांवचे लोक हेज्या वांगडा रावन जे आसा आयज थंय जायतीं कामां जी आसा पेंडींग आसा ड्रेनेज जावं थंय सिवरेजाचे प्रॉब्लम आसा गार्बेज इशू आसा थंय. म्हाका दिसता मुर्तुजा जो आसा हे सगळे इशू घेवन गांवांत वयतलो आनी गांवचें जें डेव्हलपमेंट जें आसा लास्ट 5 वर्सां फाटीं जें आसा जावना तें डेव्हलपमेंट जो आमचो जो कॅन्डिडेट आसा काँग्रेसचो कॅन्डिडेट जो आसा